आनी फुडें मागीर जेजून तांकां म्हणलें, एलिजा प्रवादाच्या काळार जायत्यो विधवा म्हणजे घरकार नासल्यो, अस्तुऱ्यो आसल्यो, पूण ताका कोणाशी धाडलो, ताका भूक लागल्या वेळार सिदोन प्रांतांतल्या, तो जुदेवाचो वाठार न्हय, जुदेव न्हय आसलो लोक थंय रावतालो, थंय असले एके विधवे कडेन ताका धाडलो. तशेंच एलिजेव प्रवादाच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेचो नामान तोय जुदेव न्हय, तो एलिशा कडेन आयलो आनी तो बरो जालो. हें आयकून तांकां राग आयलो. तांकां दिसलें जेजू आतां आपल्याच लोकांची तुस्त करतलो, जुदेव पळय कितले बरे अशें कितें सांगतलो. जेजून तें कांय सांगलें ना. देखून तांकां ताचो राग आयलो आनी आमी आयकलें ताका तांणी धरलो आनी शारा भायर व्हेलो. आनी नाजरेत शार मातशें दोंगराचेर आसा, ते ताका सकयल लोटून घालूंक, दुखलून घालूंक सोदताले, पूण जेजू तांचे मदल्यान चलून गेलो. ज्या काळार तें कितें घडलें तें आमच्याय काळार आतां घडटा न्ही, घडना गोंयांत. आमी लोकांक मान दितना कितें पळयता, आमी पळयता ताचो गांव खंयचो. आमकां पयलो ताचो गांव लागता रे बाबा, खंय तरी जल्मूंक जाय न्ही मनशान. आनी तें कोण ठरयता? आमी ठरयलां. आमकां विचारलें तुका खंयच्या गांवांत जल्माक हाडूं, तुजी आवय पळय कोण आसची? म्हाका जर विचारलें जाल्यार हांव सांगता आसलो जायत घडये, बरें एका फिल्म स्टाराच्या घरान एक फिल्म नटीची म्हजी आवय जा म्हूण सांगता आसलो जायत हांव. तें सगळें देवान ठरयलें न्ही, म्हूण तो तें देवाचें देणें. पूण जल्माच्या गांवांक व्हडलें मोल दिवची गरज ना, मनशाच्या गुणांक दिवंक जाय, तें आमी दिना. गांवा वयल्यान आमी मनशाचें मोल ठरयता. मागीर तो खंयच्या वाड्यांतलो, वाडो आमकां गमले, मागीर आमकां समजता हो मनीस खंयच्या घराण्यांतलो. मागीर कोणा गेलो पळय. असल्याच नाका जाल्ल्या गजालीक आमचो लोक आजून म्हत्व दिता.